How you फाल्यां असेंब्ली सेशना खूब तेंपान 1-2 आठवड्याचें असेंब्ली सेशन मेळटा. ताजे पूर्व संदेश म्हणल्यार पयले दिसाक ऑन द ईव ऑफ द असेंब्ली सेशन इफ opposition MLAs decide to defect into the ruling, then it means that there is something great that this government is doing for Goa. At the moment, the whole world knows that the government is failing in Goa. There is no disaster management. There is a complete failure on the government to manage the rains, which have just begun. On this, I don't know, कसलो मुहूर्त choose केला तो. आता ताणी जर ते वता जाल्यार it is their business. I don't know. I have got nothing to say on it because I am not going. Only one thing is that in a democracy, there is something called the opposition, and if opposition does good work, the opposition becomes the ruling. This, I think, the Congress MLAs don't have patience, and a party that does not have patience cannot survive. It is simple. गोंयकारांनी भरपूर काँग्रेस पार्टीक चान्स दिला. काँग्रेसीचे लास्ट टाइम ओपोजिशन लिडर फुटून गेलो जावन पसून हे खेपे गोंयकारांनी परतो चान्स दिलो. परतो चान्स दिवन परते जर फुट्टात जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीचे दीस भरले. गोंयांत रिजनल फोर्स इज द ओनली ऑल्टरनेटीव फॉर गोवा. कित्याक हे कितें करतात ते खंय वचून डील करतात, खंयचे हांकां कंपल्शन्स आसतात ती गोंयकारांक समजना. आयचे दिसाक जेन्ना पावस येता, जेन्ना अर्द गोंय बुडलां, तेन्ना आमदार मायग्रेट जाता, त्या सायडीन उडी मारता, आलतडीच्यान पलतडी वता. फ्रॉम ओपोजिशन टू रुलींग हें शॉकात जावपाची वस्त. सो म्हाका दिसता की अशें जर केलें जाल्यार द पार्टी वील लूज इट्स रेलेवन्स, बट ओपोजिशन इज नॉट लुजींग इट्स रेलेवन्स. एट द मोमेंट आय एम प्रिपेरिंग फॉर द सेशन टुमॉरो, and we will see that the voice of the people is raised whether opposition Congress remains or does not remain. तिणी ओट बी घेतलेला की आमी काँग्रेस सोडपाना, तरी पूण हे आतां उलटी जाता. आता ओत जो इशू आहा तो म्हाका दिसता घेतिल्लो गोंयचे जनतेक कन्विन्स करपाक की आमी फुटचे ना म्हणून. कित्याक हाजे पयलीं ते फुटल्या म्हणून. हांवें जेन्ना मनोहर पर्रीकराक सपोर्ट केल्लो विदावट मर्जींग तेन्ना येदो व्हडलो बोवाळ जाल्लो. जे मनशांनी बोवाळ केलो ते आज खंय न्हिदल्या ते एकटेय दिश्टी पडना. आनी जो प्रेसिडेंट जो पार्टी टिकेटी सगळे जगाक दिवपाक भोंवतालो तेन्नाचो तो खंय आहा कांय कळना. सो म्हाका दिसता आयदर गोंयकार सगळे न्हिदले आनी गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आहा, ना जाल्यार देवाक भिनात जर देवाची भिरांत जर गोंयकारांक गेल्या जाल्यार गोंयकार आज बरो काळजान बरो पावरफूल जाला अशें आसचें पडलें. काँग्रेसचें काळीज इतलें घट जालां की ते कोणाक बी ना आसतलें. आय डोंट नो अबाउट देम, आय हॅव नॉट टेकन दीस ओथ विच दे टूक.